दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव पातयेवचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासय तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तोवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमनताय न्ही गे. पळय नासता सतमनतात ते कितले बागी. तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमनताय न्ही गे. पळय नासता सतमनतात ते कितले बागी. सोम्याची हीं उतरां आमचो बोवार्थ सांबाळूंक उत्तेजन जाल्यांत. बागी दुबाव तो तोमासाचो. ताचे वरवीं लाभलें भाग आम्हा सर्वांक बागी जावचें, जीं पळय नासता सतमनतात. बागी दुबाव तो तोमासाचो, जाचे वरवीं मेळ्ळो अवकाश हेर सिसांक जिवंत जेजूक परत पळोवचो. बागी दुबाव तो तोमासाचो, जाचे वरवीं आयली वेळ घडी तोमासाक सोम्यातय आपलो विश्वास थीर करची आनी भावार्थाची उसारणी परगट करची. दुबाव पातयेनेक आड वेता आनी अविश्वास पासारता तरी वाट सोदूंक उपकारता. जेजू संगी मरोंक तयार आशिल्लो तोमास दुबावी कसो जालो? दुबाव सवालां घालूंक प्रेरीत करता. सोम्यान हांव वचोन तुमकां एक जागो तयार करता म्हणटाना तें समजनातलो तोमास, तूं खंय वताय तें आमी नेनाव म्हणून विचारता. आपणाची सवालां लिपय नासतना तांकां जाप सोदूंक प्रयत्न करची आनी ह्या वावरांत सोम्याची मजत मागची रीत आमी सांत तोमासातावन शिकयेत. जेजूची शुभ वार्ता आनी खरो भावार्थ भारताच्या लोकांक हाडून आयिल्ल्या भाग्यवंत तोमासा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत ताच्या हाताचे गाय आनी बालयेन उक्ते जाल्लें ताचें कडवळ पळोवन म्हज्या देवा आनी म्हज्या सायबा म्हूण जेजू मुखार तूं सरपडलोय. तुजे तावन आमी घेतलेलो भावार्थ फळादीक जावं दी आनी भारताच्या सर लोकांक तो पावोवन दी म्हूण तुज्या विनतेन जेजू लागीं मागता. आमेन. दिव्यवाणी.